मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सोंपले स्मार्ट सिटीचे काम, फक्त उरलां फिनिशिंग टच, सांगले सरकारान. पूण अजूनय चल्ला रस्तो खणपाचो वावर. वन मावळिंगेचो पूल जाला कड्डम. पुला वयल्यान ट्रक पडलो व्हाळांत. लोकांच्या जिविताक धोको. साबार वर्सां सावन पुला कडेन सरकाराची आड नदर. पेडणेचो इंडोर स्टेडियम जसो भाड्याक दिलो तसो हणखणचोय तिहारी कॅनलूय भाड्याक दिलो काय कितें? पेडणे गट काँग्रेसीचो सरकाराक प्रश्न. हेवी व्हेइकलांक लागून कॅनल रस्तो धोक्यांत. लोकांची आंदोलनाची तयारी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटीचें काम अधिकृतपणान सोंपलां. निदान कांय प्रोजेक्ट अशें सरकार सांगता. केंद्र सरकार तरी तशें मानता. फक्त फिनिशिंग टच उरला खंय. पूण खरेंच स्मार्ट सिटी स्मार्ट जाली वय? तशें तर अजून काम चलिल्ल्या रस्त्यांचें कितें? स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगीस हाणें 90% काम जालां आनी रस्तो सर्फेसिंग, सायनेज बसोवपा सयत उरिल्लीं कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली अशें स्पश्ट केलां. 30 जून मेरेन झाडां लावपाचें काम पुराय जावपाची शक्यताय आसा. As far as road works is concerned, road works in Central Panchi, as of now, as per the affidavit which we had done, we have completed the entire road network, which was filed in the affidavit and which was promised by us that it would be completed by 31st of March. You can see the roadworks which we have put up on our screen, how the status was on the day we filed the affidavit and the date today. We had filed the affidavit on the 27th of January 2005, elucidating all dates of how the roads would be completed. So this was phase 1 for Central Panchi. You can see how the brown lines were completed in first phase. The first phase completion was on 20th of January 2025. We completed this first phase. This is the second phase. The second phase was supposed to be completed on 31st of March 25. We completed that on time. Next phase was, these were the 3 phases. As per the High Court affidavit, we had said that road painting, traffic signage and rectification due to settlement, because we had done deep digging, would be completed by 31st May 2025. We will now commence this work and we assure you that we will meet this deadline of the Honorable High Court. In the High Court we also filed an affidavit saying that the landscape work will start on 1st of June and completed by 30th of June. We will also complete this as per the High Court affidavit. 1 एप्रिल मेरेन स्मार्ट सिटी मोहिमे खाला पणजेच्या हार्टात रस्तो बंद, बॅरिगेड्स वा उक्ते फोण आसचे ना अशें आश्वासन रॉड्रिगीसान दिलें. पूण शारांत चालू आशिल्लें खंयचेय काम ह्या प्रकल्पा कडेन संबंदीत ना अशें ताणें स्पश्ट केलें. That we reiterate that no closure, barricading, open trenching is going on in Central Panchi except for the Tadmar junction as on 1/4/25, and if any such activity is seen, it is not of the smart city mission. I am very categorical and I make this statement with full responsibility. If there is any other thing, I can walk with the member of the press right away and I will check. सरकार अशें सांगता आसले तरी एका मुखेल वाठारांतलो काकुलो मोलाकडलो ताडमाड लागसरचो रस्तो करपाचें काम अजूनय चल्लां. ताका थोडो वेळ लागतलो खंय, अधिकारी सांगतात. As far as road in Santinez is concerned, we have completed 2,800 meters of the road. 200 meters of the road at Tadmar junction is ongoing. Though we had said that we would complete it on 31st of March, we would need some more time because of
the complexity of work which is going on there, both in terms of engineering, in terms of technology which we have deployed, and in terms of the sheer magnitude of the depth at which we work. We would request some more time. And if you go to see, we have deployed 80 borewell heads at this juncture, at the moment there, to dewater the site so that a human being can go down and work in a safe manner. The borewells are working 24/7 to keep the site manageable and workable. A comprehensive stability solution has been worked while deep shoring, and by whatever means, whatever narrative was being spread, we want to assure that the shrine and the banyan tree remain unaffected, has always remained unaffected, and we have crossed that path. And whenever it was said that it was in danger, it was a false narrative. It was never in danger. It was never on the threshold of falling, and there was no collapse. स्मार्ट सिटी खऱ्या अर्थान केन्ना स्मार्टली मिरयतली हें आतां काळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. मंगळारा वन मावळिंगे वाठारांत ट्रक पुलावयल्यान सकयल पडलो. या अपघातांत ड्रायव्हर साल्वार जालो. आदींच हो पूल अशीर. पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. या अपघाता उपरांत पुलाचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आतांच वन मावळिंगे हांगा धाकटो पूल जो आसा थंयसर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तातूंत जो दिवचलच्यान मावळिंगच्या दिशेन वतालो नेसले कडेन ट्रक ब्रिजाचें फेन्सिंग तोडून सामको सकयल पडलेलो आसा. आनी तातूंत कोणाक कांय जावंक ना, पूण जो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जो ड्रायव्हर आसा तो इंजर्ड जाल्लो आसा आनी ताका लागींच्या हॉस्पिटलान एडमीट केला अशें कळ्ळां. ताच्या हाताक लागलेलें आसा अशेंय कळ्ळां आमकां. पूण हो जो पूल आसा तो सामको धाकटो आसा आनी शार्प टर्न आशिल्ल्यान ज्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान हो इन्सिडंट घडला अशें कळ्ळां. त्या रस्त्याचेर सामकी ट्रॅफिक आसता, पूण त्याच वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान एक मोठो अनर्थ असो टळलो आसा. फक्त हो ट्रक जो आसा तो सामको डॅमेज जाल्लो आसा सामको भितर पडल्या कारणान. आनी अशे इन्सिडंट हांगा घडतूच आसता. त्या खातीर खुबश्या वेळार लोकांची मागणी आशिल्ली की हो जो शार्प टर्न आसा तो मोठो जावपाक जाय. पूण आतां हो इन्सिडंट घडल्या कारणान ब्रिजाचें सामकें लुकसाण जाल्लें आसा आनी तो आतां केन्ना नवीन जातलो हें पळोवपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपे वाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडणेचो इंडोर स्टेडियम जसो भाड्याक दिलो तसो हणकोणचो तिळारी कॅनलूय सरकारान भाड्याक दिलो काय कितें? पेडणे गट काँग्रेसीन विचारला. हेवी व्हेकलांक लागून कॅनल रस्तो धोक्यांत आयला अशें म्हणत हो विशय तांणी लावन धरला. प्रश्न जाग्यार घालो ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. तिळारी धरणाचो कनाल हणकणच्यान गेला. ताचेर रस्तो आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान हेवी व्हेकल्स धांवतात. थळाव्यांनी जायते खेपे तांकां आडोवपाचो यत्न केलो. आयज ते तिळारी प्रकल्पाचो अभियंतो यतीन शिरोडकाराक वचून मेळ्ळे. तेणे येरादारी जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलां. बराडी पाणी वाटप संस्थेच्या मेंबरांनी आमच्या पार्टी कडेन एप्रोच जावन आमकां एक लेटर दिल्ले की अशे पद्दतीन थंय गैरव्यवहार जाता आनी थंय हेवी व्हेकल जाता म्हणून. तेका लागून आमी आमच्या पार्टीन तांकां सहकार्य केलें. त्यांच्या सहकार्याच्या हेच्यार आज ते
दोनदा आमी हांकां वचन मेळ्ळे, 2 फावटी आमकां एसुरन्स दिले म्हणून आयज आमी तेंच्यांनी धरणे आंदोलन पुकारले, तेका लागून आमचो तेंकां सहकार्य दिवपाक केले. पण अशें दिसता एक टायमार की जशे पेडण्या इंडोर स्टेडियम जशे सरकारान भाड्याक दिले, तशें दिसता कॅनलय हो सरकारान भाड्याक दिलो का अशे प्रश्न निर्माण जाता. म्हणून ह्या सरकाराचेर आमकां संशय येता. आता आमी धरणे आंदोलन करपाक बसपाचे तयारीन आमचो सहकार्य तेका करपाक आमी येयले. पण आयज आमकां तेंच्यांनी उतर दिले की तुमचो प्रश्न जो आहा तो आयच्या आयज आमी बंद करता आनी आयच्या आयज सोडयता. अशें जेन्ना उतर दिले त्या उतराचेर आमी आयज तेंकां 4 दिसाचो टायम दिता. परत PWD तेंचे लेटर केले म्हणून सांगले. PWDच्या लेटरा PWDका 4 दिसाचो आमी तेंकां परत दिता. 4 दिसा भितर ना जाले जाल्यार फुडले कितें स्टेप आहा ती आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे आनी आमच्या पार्टीचो सहकार्य करून आमी हांगा आंदोलनाक बसतले म्हणजे बसतलेच. इतले आमी B1 तो B1 जावन ते मेन B2 त्याच्यात सोन एकदा डॅमेज जाल्लो आणि सगळ्या शेतात माती सो भरलेली. पण आता तसेच जाता, हेवी फक्त ट्रक घेऊन येऊन ते पुन्हा सो डॅमेज जातलो न्हू. ताका लागून हेवी फक्त बंद जावपाचे इतले जाता. अवजड वाहन जावंक जायना आनी हांचे कडेन आमी ते अवजड वाहनां वयतात मेन रोडार आनी तो कॅमल सामको डॅमेज जावपाक येयलो. तरी आसले अवजड वाहनां वयतात 100 टायराचे वयले खंय अणखणे गोवा आणि थंय कसलो कॅनल आहा कॅनल आहा. हा तो हे शेतकऱ्यांनी कॅनल बांधलेलो आहा हा आनी त्या रोडा वयल्यान ते अवजड वाहनां घेवन जातात. तेच्या वयल्यान दिगेच्यान आमी हाडले की ते रवानात आनी आमकां ते व्हडले वचनपणां सांगतात. तुज्या बापायचे काय म्हणटात आमकां विचारतात. पूण आमी फुडें कितें करपाचें आमी कोणाक ते मेळ्ळे जितेंद्राक मेळ्ळे आनी जितेंद्र अशें आमी करया म्हणून सपोर्ट दिता तुमकां आनी आमी अशें करया की आनी ते वयल्यान जी ह्या अवजड वाहनां वयतात ती बंद जावपाची. बंद जावन कसलो त्रास जाता, प्रॉब्लेम कितें जाता? प्रदूषण जाता धुळीचे. परत तुका डॅमेज जावपाची शक्यता आहा कॅनल आनी केन्ना केन्ना डॅमेज जातलोच तो. आनी आमी सांगलें आमकां ते आयकना आपलें ते करतात. तुजे बापायचे वयता आमकां उलयता ते वयल्यान हांगा येयल्ले आमी हाचे पयलीं एप्लिकेशन दिलें तुमकां सगळें केलें पूण तेच्या अजून तेजें एक्शन काय घेवना डिपार्टमेंटान. म्हणून आमी परत आज तेन्ना मेळ्ळे आनी परत आमी येवन हांगा तेंचे कडेन प्रश्न सोडयलो. आतां तेणी सांगलें कितें मेन गेट तिथे आपण माती वत्ता आनी ती मेन गेट बंद करता अशें आमकां सांगून आश्वासन दिलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आणि मुझैफ शेख. टॅक्सीवाल्याप्रमाणे आता KTC, म्हजी बस आणि खासगी बसवाल्यांमदी केस्तांव कोफुसांव सुरू जाला. फातर्पा, बाळी, मडगांव, काणकोण, पोय रुटावयल्या बसीवाल्यांनी पुलीस कागाळ केल्ल्यान वातावरण तापलां. बॉल RTOच्या गोलीत आसा. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळेचो बस स्टँड जो आसा KTC ह्या KTC बस स्टँडार आसात आनी हांगा जे लोकल बसी आसात ज्यो फातर्पा रुटा साकून ज्यो मडगांव वतात आनीक काणकोण साकून पोळ्या मेटा साकून ज्यो म्हजी बस ज्यो आसात ह्यो हांगा येतात. तेंच्या आनीक लोकल बसवाल्यांचे हांगाच एक झगडी जाले कडेन आसात, वाद जाले कडेन आसा आनीक हेजे वादाचें पर्यावरण हें दुसऱ्याचेर कितें वेगळी जावचें न्हू, हांगा कितें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावचें न्हू म्हणून हे जे लोकल बसवाले आसात हे कुंकळे पुलीस स्टेशनार गेले आनी तेणी PIक सांगले कडेन आसा, आपल्याली ग्रॅव्हन्सी मागले कडेन आसात. ते इतले म्हणटात की म्हजी बस्यो ह्यो खंयच्या टायमार येतात, आमची पॅसेंजर घेवन वतात पूण RTOन जी लायन तांकां दिले कडेन आसा, जो टायम दिलो आसा वो टायम खंय तरी दोनीका क्लॅश जाता आनी हेजे खातीर आमकां खूब त्रास जाले कडेन आसा. आमच्यान टॅक्स सुद्दां भरूं जायना, इन्शुरन्स भरूं जायना आनी तरी पूण आमी रीण काडून आमी हे इन्शुरन्स भरता. आनी जर येदा कदाचित जर आमगेल्या खंयच्या जर ड्रायव्हरान या खंयच्या ओनरान जर सुसायड केली जाल्यार हेका जबाबदार जो आसा वो सरकार आसता म्हूण सांगले कडेन ही डायरेक्ट धमकी तेणी दिले कडेन आसा. ना जाल्यार सरकारान आनी म्हजी बसवाले जे कोण आसात KTC कदंबान हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो. ना जाल्यार हें कितेंय जावपाक शकता अशें ना तेणी सांगले कडेन आसा. आतां पळोवया सरकार आनी पुलीस केन्ना म्हणल्यार हेजे आनी RTO केन्ना म्हणल्यार तोडगो काडटात हे पळोवचें पडटलें. आयज आमी 2 वर्सां जालीं गव्हर्मेंटा बरोबर सामकें टक्कर मारताय आनी आयज खरें पळोवपाक गेले जाल्यार आयज आमी पुलीस स्टेशनाचेर PIक सांगपाक येयल्ले कितें काय म्हळ्यार ज्यो काणकोण रुटाच्यो बसी चलताय त्यो बेशिस्त चलताय आनीक टायमा शिवाय चलताय आनी हें आमी जायत फावटी RTOच्या नदरे सुद्दां हाडून दिलें.
तेज नंतर आम्ही कदंबा चेअरमॅना सुद्धा सांगलें कित्याक त्यो आज बसी चलताय पळय माझी बस स्किमी अंडर चलताय आनी आज गोंयांत 1460 परमीट आसाय पूण गव्हर्मेंटान सगळ्योच 57 बसी माझी बसा अंडर गेल्ले कडेन आसाय आनी पळोवपाक गेले जाल्यार जो काणकोण रूट जो आसा तो कुंकळ्ळी फातर्पा बसी क्लच जाता आनी आमी जायत पण नजरे हाडून दिले कदंबाच्या चेअरमॅना सुद्दां आमी मेळोन सांगलें आमगेले जे कितें डिफिकल्टी आहा ते कितें तरी मोकळी कर एक तर आमगेल्योय बसी ते माझी बसा अंडर घे म्हणून एक तर लजेचो प्रश्न जाल्लो कडेन आसा आनी लजेन जर खंयचोय जर बस ऑपरेटरान जर कसलो जीव बीव जर दिलो न्हू त्याक सरकार जबाबदार आसतलो आमी एक फावट सांगता एक तर आमगे बसी माझी बसा अंडर घे फातर्पा रुटाच्यो नाजाल्यार काणकोणच्यो बसी आसा त्यो बंद कर काणकोणची बस येताय पळय त्यो 5 मिनटान 2 गाडी पावयताय टायम आमची बरो क्लच करता आमकां एक 5 मिनटां सुद्दां क्लियर गॅप करपाक दिनाय ते आमकां फातर्पा सरोन बाळ्ळी पावत म्हणल्यार काय व्हडलीशे पॅसेंजर उरना बाळ्ळी सरोन मडगांव पावत ते पॅसेंजर आमकां हे आमची बरो रेश मारताय आमची गाडी दिश्टी पडली जाल्यार मुखार व्हरोन स्टॉप मारताय भायल्या भायर पॅसेंजर घेतात वतात आनी अशें आमी लॉसाक आसा इन्शुरन्स बी भरपाक आमचे कडेन जायना सामकी लॉसां चलताय आमी टायमिंगा भायर एक तर गाडी चलयतात पयल्या 10 रुपया टिकेटी मारतात ते आमी विचारपाक गेल्यार आमकां व्हडली शापोतां सांगतात आतां सकाळी तेमचे कितें क्लेस जाले टायमिंगा खातीर विचारपाक गेल्यार पूण ते व्हडली धमकी दितात आमच्यो बसी चलता पॅरलल रूट सरकारान आमच्यो गाडी घेवच्यो त्यो एक वर पयली गाडी सोडटा ते माझी बस जाल्यार पूण ते कितें कदंबा अंडर रेजिस्टर जावना न्हू त्यो गाडयो आणि ते आपल्या माझी बस म्हणतात आपल्या जाय त्या टायमार ते सोडपाक शकना एक गाडयेक 2 टायमिंग आसना न्ही हेजे खातीर तुमकां किती त्रास जाता ते आमकां भरपूर त्रास जाता एकान एक स्टॉप मारून ते पॅसेंजर घेवन वयतात आम्ही खाली पडटा आमी मुखार गेल्यार आमी स्टॉप सोडल्यार ते स्टॉप सोडतात आमच्या मुखार वचून स्टॉप मारून ते पॅसेंजर घेतात हेजे खातीर तुमकां लॉस जाता लॉस जाता ते एक ट्रीप 2-3,000 ट्रीप हाडटा आमचे 4 ट्रीप जातले जाल्यार आमचे 2,000 जावपाक जाय 4 ट्रीप मारल्यार बस आमचे 2,000 जायना ते एक ट्रीप 2,000-3,000 ट्रीप हाडटा त्यो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडेच्या हनुमान तीर्थ तळयेची अवतिकाय जाल्या. लोकांक ते उदक वापरपाक मेळना. तळयेचे नूतनीकरण करचे आनी तळी परत अस्तित्वांत हाडची थळाव्यांनी मागलां. हनुमान तीर्थ तळयेचे नूतनीकरण करपाक आयज सावन सुरवात केल्या. आदी लोक हे उदक खावपाक न्हावपाक वापरताले. बायपास बांदतना पुराय माती तळयेंत रिगली आनी तळयेची नासाडी जाली. आता हे तळयेच्या कामाक सुरवात जाल्या खरी, पूण केन्ना काम पुराय जाता ते वेळच सांगतलो. आमी आज हांगा जमले कित्याक जाणा की आमची मातीची म्हापी तीर्थ हनुमान तीर्थ म्हणून आमची तळी आशिल्ली हांगा आनी खूब वर्सांची पयलींची ती तळी आमकां व्हडलीशी ताची म्हायती ना ती केन्ना आशिल्ली ती. पूण आमच्या मारुती देवळाचें हांगसरल्यान उदक व्हरोन आमी देवाक अभिशेक करताले आनी खंयची आयदनां हाडून आमी हांगा धुताले. पयलीं चालू आशिल्लें आमगेलें. मागीर कांय काळांतरान ती तळी मातशी कितें तरी जावन ती बंद पडली. मागीर आमगेलें तुटलें हांगा रिलेशन आमी सेपरेट जाले थंय आनी हांगा सेपरेट जाले. मागीर ती माती बिती कितें वचून ती पुरली. आतां आमकां कितें जालें की ही तळी कशी तर आमकां जावपाक जाय आशिल्ली. कित्याक पयलीं म्हणल्यार आमकां वारकण्या गणपती पावपाक मेळना. पाळाची घाण जाल्ली आसा उदक आनी तें पावपाक लागून आमी खूब जाणां कडेन गेले. आमी मिनिस्टरा कडेन गेले, रवी नायका कडेन गेले आनी मागलें. तेणें आयज आमच्या मनार घेतलें काम आनी ती करपाक तेणें आयज ओपनिंग केलें, नाल्ल फोडला आनी ती तळी तेणें ब्युटिफिकेशन करता म्हणून सांगलें आमकां. आनी ती करपाकूच जाय आमकां. कित्याक आमकां सामके गणपती आमचे पळय जे आसात न्ही ते पावपाकूच जाय आमकां. आमी सगळे वारकणकार आमी गणपती पावयता. जर नळ नसत जाल्यार लोक हांगासरल्यान उदक भरता. कळ्ळें तुका? म्हणजे अजून हें उदक सामकें पिवपाचें हेजें तर सारकें आसा. मातशें वसोंक मेळून थंय येता. कपडे बिपडे सगळे धुताले लोक हांगा येवन. फक्त जेन्ना हो बायपास काम स्टार्ट जालें तेन्ना अचानक पावस आयलो आनी माती व्हांवून गेली. ताका लागून मातसो तो एक प्रॉब्लेम जालो. हाजे पयलीं हांगा काम केल्लें न्ही? हेजे पयलीं केल्लें आमी. तें जस्ट एक बारीक म्हणजे सामकें जें पोण कशें करून दवरलेलें. ताका लागून ते PWDक धरून जेन्ना हें काम स्टार्ट जालें तेन्ना PWDक धरून आमी हें थोडेशें ब्युटिफिकेशन केल्लें. पूण जें फायनल ब्युटिफिकेशन म्हणजे आमकां जाय तशें आमी आतां जाले 50+ जाले म्हूण आमकां फुडें म्हणजे आमचें जाणटेपण एक फोंड्यान अशी खंय जागा ना. एक आमचें स्वप्न आसा की फोंडेकारान एक रोल मॉडेल कसो ही तळी जावची. ह्या हेका लागून आमी सामके सदांच प्रयत्न करताले आनी आज हो नाल्ल फोडून हें काम स्टार्ट करता. म्हणजे खरेंच एक फोंड्यान एक सुंदर अशी तळी जातली अशें आमकां दिसता आनी ती जावपाकूच जाय. हे तळये उदक फ्लो जाता. हेका जो नालो बांदून घेतला आमी WRDन आमकां खूब मदत केली.
हांगा हें उदक भरून उरतालें जवळ जवळ 1 कोटी खर्च करून हांगासरल्यान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची गेट पर्यंत जवळ जवळ 420 काय 35 मिटरांचो नालो दोन्ही सायडीन बांदून हेजें उदक वचपाक तेणी वाट केल्ली आसा. तें उदक येवन हेजें आमचो हेजें तोंड लायिल्लें आसा गायेचें तोंड लायिल्लें आसा वांगडा पडटालें म्हणजे आमकां बसून न्हांवपाक मेळटालें तें उदक इतलें उदकाचें हें आशिल्लें आतां तें कितें कांय माती बिती पडून तें मातशें हें जाल्लें आसा जोरो व्हडलो आहा जोरो व्हडलो आसा पळय ह्या सायडीन एक झरो आसा आनी त्या बरो सायडीन बरो मोठे झरे आसा आणि तेन्ना आमचे सादले सर म्हणजे हांगासरले आर्किटेक्ट तेणी ते गोमुख आणि ताका व्यवस्थीत म्हणजे तळें कशें करून हेजें ब्युटिफिकेशन केल्लें तेणी पूण तें मागीर ह्या कामाक लागून तें फेल केलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. हवामानाचेर परिणाम करपी चक्रीवादळ सक्रीय आसा पूण येल्लो अलर्ट 3 तारखेच्या पयलीं वाडोवंक नाशिल्ल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळ्ळ्या. पूण फुडले 2 दीस उटंगराचो पावस आनी कांय कडेन गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. मळबांत कुपां दाटतली, दमट वातावरण आसपाची शक्यताय आसा. पावस पडनासतना लेगीत आर्द्रतायेचें प्रमाण चड उरतलें. आयएमडीन चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसाचो अदमास उक्तायला. पावस पडून लेगीत तापमान उष्ण उरतलें. चक्रीवादळ सक्रीय, येल्लो अलर्ट 3 एप्रिल मेरेन. उटंगराच्या पावसाची शक्यताय, कांय कडेन गडगडाचो पावस, वादळी वाऱ्याचो अदमास. तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.